कारण एक डायरेक्टर किंवा इलेक्शन जे कमिशन जे असतं कमिशनर असतात त्याने ते सगळ्या तऱ्हेची करपाक जाय. कारण मुख्यमंत्र्यांनी जी डेट इलेक्शनाची फिक्स केल्या ती त्या डायरेक्टरान करपाची कमिशनरान सगळे प्रॉपर तयारी त्याने करपाची विथ डायरेक्टर ऑफ पंचायत जावं रिजर्वेशन जावं सीट रिजर्वेशन जावं इलेक्शन प्रोसेस. आणि रवी बाबान उलयता उलयता म्हटलें की इलेक्शन कमिशनाकडे आसपाक जाय पावर. हांवूय त्याच्या मताचोच आसा की दोनूय डिलिमिटेशनाची पावर आणि रिजर्वेशनाची पावर ही इलेक्शन कमिशनाकूच दिवपाक जाय. ती पंचायत डायरेक्टराक किंवा सरकाराकडे आसची न्ही. आम्ही सरकारान ना तशें न्ही. म्हाजे तरी वाठाराक आनी म्हाज्या शेजारच्या वाठाराक तशी कंप्लेंट आयल्लो म्हाजे कडेन. 30% या पयलींचेच वार्ड आसात तातूंत भितर डिलिमिटेशन हालोवपा खातीर काय प्रक्रिया म्हाका एक गजाल सांगा सुभाष बाब, जो मुद्दो आणि हो जो प्रोसेस आसा तो निवडणूक आयोग आसा वा स्वतंत्र रित्यान करतात तातूंत भितर आक्षेप घेवपा सारखे व्हडले दवळादवळ कितें केल्ली आसा. करंट पंचायती राज ॲक्ट अमेंड जावचो. अमेंड जावपाकूच निवडणूक आयोगान ज्या डायरेक्शनाचेर पंचायतच करतले निवडणूक आयोग स्वता येवन करचे ना. खंयचे ते हाजे स्वतंत्र इलेक्शन आमदाराचे जावं विधानसभेचे जावं जाका जे डिलिमिटेशन प्रोसेस जाता थंयचे मामलेदार आसतलो ऑफिसर आसतलो कन्सर्न ऑफिसर करतलो. पण हे काम जे आसा ते निवडणूक आयोगाच्या डायरेक्शनाचेर बिडिओन केल्ले आसा. आमदारांचे मंत्र्यांचे सेक्रेटरी बिडिओ तलाट्यांक फोन वयताले किंवा वोट शिफ्टिंग आतां तेणें सांगलें ते गांवकारांक सांगलें वोट हांगसर काडटात थंय घालतात थंय काडटात थंय घालतात हो रिजर्व फॉर ST हो BC हो AC हेजें कितें चलना ते बराबर न्हू. जे डायरेक्टर तांकां पूर्ण रायट येवपाक जाय. हे जे रिजर्वेशन जे आसा आनी डिलिमिटेशन तांकां तेंचे कडेन रायट वचपाक जाय. सेन्ससा प्रमाणे ती घेतलेली ना. ती OBC कॉर्पोरेशना कडल्यान म्हाका दिसता डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशना कडल्यान ती घेतलेली आसा आनी तेंच्यांनी जी संख्या दिल्या त्या प्रमाणे ते करपाक वतात. ताका रोटेशन पद्दतीन ते करपाक जाय पयली गजाल. पूण ताका गायडलायन्स ना क्रायटेरिया ना. ताका तुम्ही मुद्दाम जर कायदो काडून पळयलो जाल्यार ह्यो दोन तीन गजाली नात. रूल ना भितर गायडलायन्स ना आनी क्रायटेरियाय ना. सो सेन्ससाचो फिगर सोडून हे कॉर्पोरेशन किंवा प्रायवेट गव्हर्मेंट बॉडी जी आसा तांच्या कडल्यान फिगर घेवन हे सगळे करतात. एज पर इलेक्शनाचो हेचो प्रोसेस जो आसा रिजर्वेशन तो सेन्सस रिपोर्ट प्रमाणे जावपाक जाय. आनी म्हाजें अशें म्हणणें आसा की डिलिमिटेशन जे जाता ते सेन्ससा उपरांत एकदांच जावप पंचायतीचे आसूं किंवा विधानसभेचे आनी परत 10 वर्सां जेन्ना सेन्सस जातलो तेन्ना ते लोकसंख्येचो आंकडो घेवन परत डिलिमिटेशन करप. 5-5 वर्सां डिलिमिटेशन हांकां जाय अशें हेंच्यांनी करप न्ही. डिलिमिटेशन जे आसा बाबी चेंज डिलिमिटेशन सेन्सस शूड गो हँड इन हँड. हँड इन दोन्ही बराबर आसपाक जाय आनी एवरी 10 years ते करपाचें. सेन्ससाच्या डेटाचेरच करपाची हे आसा तातूंत भितर ते कोणा OBC कॉर्पोरेशनांतल्यान घेवन पयलीं हांवें असो घोळ जावं ना म्हाज्या हिसपान. कित्याक जे आतां 12 जाण कोर्टान गेल्ले कोर्टान तरी डिसिजन दिताले न्ही घोळ जालो म्हणून. घोळ जावं ना. जाल्यार समजा मुख्यमंत्री किंवा खंयचो मंत्री किंवा खंयचो आमदार जर तूं सांगता तशें डायरेक्टराक फोन मारता आनी सांगता हो रिजर्व कर रे हो डिरिजर्व कर रे म्हणून जाल्यार त्या डायरेक्टरान सांगपा जाय आपूण तुजें आयकना म्हणून हांव हें करना म्हणून. दॅट इज वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ब्युरोक्रेसी. एक्झॅक्टली आतां दे शूड बी फर्म ऑन दॅट.